हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां का आमचे भितर आसा. तो आमचे सदींच आमकां राखता, आमकां सांबाळता. तो आमच्या जिवितान काम करता. ते देवाक ह्या वेळार आर्गां दिवया. देवाक आमी दिनवासूया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मगाच्या भाव बहिणांनो, आमचे दोनूय हात वयर उबारून ह्या वेळार देवाक दिन वासूया. Obrihinta raba shikantra lande lehe raba sintra lande. Oh hallelujah Jesus. Omo sikha raba rabanto robo sintra lande. Oh hallelujah. तेचे प्रेझन्स आमचे भितर आसा, आमचे मदें आसा. तेचे हाजीरपण आमचे मदें आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, म्हज्या नांवान दोगां तेगा एकठांय जातात थंय हांव आसा. ह्या वेळार मोगाच्यान आमी ताच्या नांवान एकठांय जाल्याव, ताची उतरां आयकोंक एकठांय जाल्याव. घडी आयज आमी एकामेका लागसून पयस आसा, पूण आत्मीक रित्यान आमी एक आसा. आत्म्यान आमी एक आसा. आत्म्यान आमी कनेक्ट आसा. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, जंय म्हज्या नांवान दोगां तेगा एकठांय जातात थंय हांव आसा. आनी ह्या वेळार आमच्या देवाचें प्रेझन्स आमचे भितर आसा, आमचे मदें आसा. इफेसकारांचो 6 अध्याय आनी 10-11 ओळ आमकां सांगता. इफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 10-11. शेकी सर्वीस परासवे ताचे पदवेच्या बळान तुमी घट रावात. देवचाराच्या सगळ्या नाडपणाचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजाची हत्यारां घेयात. खरें म्हळ्यार रक्तमासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं, अधिकाऱ्यां कडेन, ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या आनी अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्यां कडेन आमचें झूज. देखून वायट दिसा ताचेर झुजूंक आनी घडता तितले उपाय घेवंक थीर रावंक आमकां देवाची झुजाची हत्यारां घेवची गरज. मोगाच्यान देवाचें उतर आमकां सांगता, आमचें हे युद्ध झूज आसा हे कुडी मासा कडेन न्हय, पूण हे अंतराळा वयल्या एका सक्ते कडेन, मेळे सक्ते कडेन, काळोखाच्या सक्ते कडेन म्हटल्यार सैताना कडेन आसा. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी आत्मीक रित्यान ह्या झुजाक तयार रावंक जाय. आत्म्याची झुजाची हत्यारां घेवन आमी तयार आसूंक जाय. कित्याक जो कोण आपल्या आत्म्या वयर विजय जाता तो आपल्या कुडी वयरूय विजय जाता. देखून ह्या संवसारांतलें युद्ध आसा तें कुडीचें ना, पूण आत्मीक युद्ध आसा. आनी मोगाच्यान आमी ह्या आत्मीक युद्धान आमच्या देवाच्या सामर्थ्याचो आत्मो घेवन फुडें चलोया. कित्याक तो महान आसा, तो महान आसा, तो अमेझींग आसा. तेच्या भाशेन आनीक कोण ना. एकूच देव आसा आनी तो सामर्थ्यशाली आसा. कित्याक ताणें आमकां सांबाळल्या. तो अमेझींग आसा मोगाच्यान, तो अमेझींग आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. तेचें नांव उंचाय वयर आसा. नांवान सोडून सुटका आसा. ओब्रिहिंता लाबा शेखामा कोरियाला. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. प्रामाणिकपणान स्तुती करूया मोगाच्यान. ओ हालेलुया जीसस. थँक यू फादर. थँक यू होली स्पिरिट. महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है. तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है. तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है. तेरा वचन मेरे जीवन में महान है. तूने जो किया वो मेरे लिए महान है. तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है. तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है. तेरा वचन मेरे जीवन में महान है. तूने जो किया वो मेरे लिए महान है. तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है. तू महान है,
सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए अकालीन है, तेरा सपना मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है, तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए अकालीन है, तेरा सपना मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तुझे नाव सगळ्या नावापरो तूच आसा, तुझे उतर म्हज्या जिवितान वर्ते आसा, तुवें जे केलाय तें म्हज्या पासत महान आसा, तूं करूंक सोदताय तें जिवितान म्हज्या महान आसा। तू वर्तो आसा, तू वर्तो आसा, म्हज्या जिवितान सदांच तू वर्तो आसा। तू वर्तो आसा, तू वर्तो आसा, म्हज्या जिवितान सदांच तू वर्तो आसा। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए अकालीन है, तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू वर्तो आसाय, तू वर्तो आसाय,
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांच आमचे भितर आसा. तो सदांच आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज खेरीत भाशेन देवाचें उतर घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोवाचो तिसरो विसर. आनी 17वी जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17. कित्याक देवान पुताक संवसारांत धाडला, संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हू, पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावचें. आमेन. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात. कित्याक देवान, ओके, कित्याक म्हटल्यार कितें रिजन आसा देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडूचें. कितें कारण जावन आसा देवान आपल्या ह्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडूचें. सो मेन रिजन समजून घेयात. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवचें मेन कारण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात, जर आमी पळोवंक गेल्या, आमी जर खंय वयता जाल्यार, कोणाक मेळोंक वयता जाल्यार, कोणाक विजीट करूंक वयता जाल्यार, तर आमचें कितें तरी कारण आसता तेका मेळोवचें. प्रेज द लॉर्ड. वा हांव एका म्हाज्या फ्रेंडाक मेळोंक वयता जाल्यार कितें तरी रिजन आसता. कितें तरी रिजन आसता म्हाका थंय वचोन तेका मेळोवचें. खंयचोय मनीस बेश्टोच रिजना बगर थंय वचना. प्रेज द लॉर्ड. ना वचना. कितें तरी रिजन आसा देखून तो थंय वयता. प्रेज द लॉर्ड. सो हय देवाचें उतर ह्याच भाशेन मेळटा. कित्याक देवाच्या पुताक संवसारांत धाडला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला. मेन रिजन कितें जावन आसा. मेन रिजन देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें रिजन आसा. हालेलुया. सो ते रिजन जावन आसा पळयात कितें तें. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सो मेन रिजन समजून घेयात. देवाचें आपल्या पुताक धाडूचें खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हू. प्रेज द लॉर्ड. खास्तीचें फर्मण म्हटल्यार कितें. प्रेज द लॉर्ड. हें समजून घेयात. खास्तीचें फर्मण म्हटल्यार जशें खास्तीचें फर्मण सैतानाक मेवलें म्हटल्यार हें कोण तयार केला तेच्या पासून, तशेंच तेकाच म्हणटात खास्तीचें मरण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वा खास्तीचें फर्मण. खास्तीचें फर्मण. खास म्हटल्यार कितें. शिक्षा. खास म्हटल्यार कितें. तुका जालेली एक शिक्षा. पळयात जुदाचें पुस्तक सांगता देवान देवदूतांची पासून गय करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तेका पासून हेमकोटाच्या कोंडान उडोवंक दवरला. प्रेज द लॉर्ड. सो खास्तीचें फर्मण, शिक्षा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हय तेंच सांगता संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हू. जसो सैतानाचेर मारला खास्तीचें फर्मण, तशें खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हू. सो मेन रिजन समजून घेयात. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवचें तें म्हटल्यार खास्तीचें फर्मण मारूंक मनशांक न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावचें. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा तर ताचे वरवीं संवसाराचें कितें जावचें. तारण जावचें. सो तारण जावच्या पासून सगळ्यान इम्पॉर्टंट वस्त जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमेन. सो जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां तारण मेवता. प्रेज द लॉर्ड. एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 12 आमकां क्लियर म्हणटा. धर्मयुद्धांचो इतिहास 4 अभेसोर 12 क्लियर म्हणटा. आनीक खंयच्या दुसऱ्या नांवा बगर आमकां संवसारांत तारण मेवना ना. आमकां संवसारांत तारण मेवतलें फकत एकूच नांव आसा, तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्ता वरवीं
तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तारण आसा, तशें जेजू क्रिस्ता वरवीं दुसऱ्याच्याय जिवितांत तारण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणां सजमानान जेजू क्रिस्त कित्याक येयला म्हणून. आयज जायत्या जाणांक जर तुमी क्वेश्चन केला जाल्यार तांकां सजमोवचे पासून ना, जेजू क्रिस्त कित्याक येयला तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्त कित्याक येयला तांकां खबरूच ना. ती म्हणटा जेजू क्रिस्त येयला, जेजू क्रिस्त येयला, तो आमचो देव. देव कितें रिजन कितें? जर तुका हें रिजन सजमाता, जर तुका हें कारण सजमाता, तर तूं परतून पातकान पडनाय वा परतून तूं मेहेपणान वचनाय. मेन रिजन कितें जावन आसा जेजू संवसारान येवचो, मेन रिजन हें जावन आसा कितें तर पातका पासून, त्या खास्ती पासून तुका निवरचो. सो जेजू जावन आसा हर एका खास्ती पासून आमकां निवराव. जेजू जावन आसा हर एका वायटा पासून आमकां निवराव. पळय, जेजू क्रिस्त हेच्या पासूनच येयलो, जी खास आसली ती तेणी आपणाचेर घेतली आनी तुमकां सुक्की केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जुवांव क्लियर म्हणटा आनी हय डिक्लेअर करता. पळय सजवून घेयात, जुवांव हय बरयतना डिक्लेअर करता. कित्याक लक्षान घेयात, अख्ख्या सृश्टी पासत हय देवाचें उतर सांगता. सगळ्या संवसारा पासत देवाचें उतर जुवांव सांगता. कित्याक देवाचो पूत ह्या संवसारान येयला हें सजमोन घेयात म्हणटा. रिजन कितें? कितें रिजन आसा? आयज पासून आमच्या जायत्या जाणांक खबर ना रिजन कितें. जेजू कित्याक येयला? खुणसाची खुणां म्हटल्यार कितें? उबो खुरीस म्हटल्यार कितें? आडवो खुर्साची खूण म्हटल्यार कितें? आयजून पासून खबर ना. फकत आमकां बसोंक जाय म्हणून बसता, उठोंक जाय म्हणून उठ्ठा, चलोंक जाय म्हणून आमी चलता. आमी फक्त क्रिस्तांव आसा. कित्याक देखून? कित्याक आमचीं नांवां फर्नांडीसान, आमचीं नांवां डिसोजान, आमचीं नांवां लॉड्रिक्स आसा आनीक कितें तरी आसा. जर हांव क्रिस्तांव आसा म्हणून हांवें जेजूक स्विकार केला, पूण हांव जर दुसऱ्या धर्माचो आसतो तर हांव जेजूक स्विकार करतलो आसलो वा ना? एक प्रश्नचिन्ह आसा. एक प्रश्नचिन्ह आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय सजमोन घेया, देवाचो पूत ह्या संवसारान येयला. वन रिजन, एकूच रिजन आसा. ती रिजन म्हटल्यार तुका कास्तीचें फरमाण नाका. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर तुका जर कास्तीचें फरमाण मेवतालें आसला जाल्यार आयज तूं सैताना वांगडा आसतलें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण सजमोन घेयात, हर एक मनशा सर्गीच्या रात सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हर एक मनशा सर्गीच्या रात सोदता. तुमी त्या मनशाक विचारात, तुमकां सर्गार वचोंक जाय वा हेम कोणा? कोणूच म्हणोचो ना. कोणूच म्हणोचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणूच म्हणोचो ना म्हाका एम कोणान वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कोणूच म्हणोचो ना म्हाका एम कोणा. हर धाकटुल्या भुरग्याक विचार, जाणट्या म्हातारेक विचार, कोणाकूय विचारात, तुमकां सर्गा राज्यार वचोंक जाय तर हय म्हणटली. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार कितें? हर एकाक सर्गीचें राज हें जाय. हर एकाक सर्गीचें राज हें जाय. पूण सर्गीच्या राज्या पासून कितें करूंक जाय तें खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. आज आमची मदर मेरी न्हू, मरी माय खेरीज भाशेन हेवनान आसा. हेवनान आसा ती. आमकां गॅरंटी आसा कितें? जशी मरियम माय हेवनान आसा तशी हांव म्हज्या जिवितान हेवनान वयतली. प्रेज द लॉर्ड. आमकां गॅरंटी आसा कितें? जशी मरियम माय आयज सर्गी राज्यान आसा, सगळ्या हेर शिसा सांगाताक ती आसा, तशी हांव सर्गीच्या राज्यान आसा वा ना ती? जायत्या जाणांक खबरूच ना हांव सर्गीच्या राज्यान आसा वा ना ती. जर तुमकां गॅरंटी ना सर्गार संवसारान रावन, जर तुमकां गॅरंटी ना सर्गार वचची, तर तुमी संवसारान रावन करतात कितें? प्रेज द लॉर्ड. सजमता तुमकां कितें सांगता तें? जर तुमकां सर्गार वचची गॅरंटी ना, जर तुमकां मरियमाय सांगाताक रावची गॅरंटी ना, तर तुमी संवसारान रावन करतात कितें? पळय, तो तुमकां फसयता. सैतान तुमकां फसयता, टोटली फसयता. कित्याक फसयता? कित्याक फसयता? कित्याक खास्तीचें फरमाण तुजेर पडोंक. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाचो एकलोच पूत आसा. हांवें पयलें सांगल्या भाशेन 1 चॅप्टर 4 वर्स 12 एकाच्या नांवान तारण आसा.
कित्याक 1:4:12 क्लियर म्हणटा आनी खंयच्या दुसऱ्या नांवा वरवीं तारण मेवना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तारण मेवतलें आनी दुसरें नांव देवान ह्या पृथ्वीचेर दिवंक ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो तारण मेवतलें एकूच नांव आसा आनी त्या नांवान अख्खे मनशाकूय आदमा पासून जितके मनशाकूय आसा ती सगळे मनशाकूय तेका लागून एकाक लागून तारण जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज एकाच लागून आयज सगळे शिसांचें तारण कोणाक लागून जालें? एकाक लागून, जेजू क्रिस्ताक लागून. आयज सगळे जाण शीस स्वर्गराज्याचेर कशें गेले? एकाक लागून, जेजू क्रिस्ताक लागून. आज मरिया मायूय पासून म्हणटा म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आमेन. सो तिका पासून तारणाची गरज आसली आनी तेणी तारण आपल्या पुता वरवीं जोडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मरियमायन आपल्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तारण मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. सो तारण दितले, सोडवून दितले आनी दुसरें नांव ना ह्या पृथ्वीचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जॉन चॅप्टर 3:17 जो आजचो सब्जेक्ट आसा आमचो, कित्याक देवान पुताक संवसारांत धाडला. प्रेज द लॉर्ड. कितें रिजन आसा? कितें रिजन आसा देवान पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक? प्रेज द लॉर्ड. कितें रिजन आसा? खंयचोय मनीस खंय वयता जाल्यार ताका रिजन आसा. खंयचोय मनीस कितें करता जाल्यार ताका रिजन आसा. खंयचोय मनीस कितें वस्तू घेता जाल्यार ताका पासून रिजन आसा. म्हटल्यार हर एका वस्तूक एक रिजन आसा. तशेंच देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडून पासून एक रिजन आसा. आनी तेचें रिजन जावन आसा, फोकस जावन आसा संवसाराचे कास्तीचे फर्माण मारूंक न्हय. तूं कितें करताय, तूं कितें कर ना, पूण तांचें तारण जावचें. प्रेज द लॉर्ड. सो तारण तुमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. तारण तुमचे भितर आसा. जो कोण जेजू क्रिस्ताक घेता तेचे भितर तारण आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून तुजे भाशेन देव ना, तुजे भाशेन देव आसना. ह्या वेळार पळयता एक वाडतो एनॉयंटींग तेंच्या जिवितान. हांव पळयता देवाची प्रेझन्स तेंच्या जिवितान. हांव पळयता ह्या वेळार तुमचो हात तुमच्या माथेचेर दवरा. देवाची शक्ती, देवाचें सामर्थ्य ह्या वेळार तुमच्या कुडीचेर, तकलेच्या केंसा पासून पांयाच्या नाकशी दाखय हर एकल्याचेर देवाचें सामर्थ्य इम्पेडिशन जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.